तवळी पत्रड सिजच्या गांडल्ला ही एनिके सोय कंतितस मो रंदा पूरा दायतैले आणि आता कसं सोय कंतितस तो ಅಯ್ಯೋ ದೇವ. ಹಾ ಹಿಕ್ಕಸಂದಲ್ಲ ಬಾ ಕಸ್ತೂರಿ ए कस्तुरी हाँ तवळ दुकून उलयतस तू तुझितल्या का हस्ताची सोय कंतितस मो कसं झालं गो तुका त्यामे ಹೊಳೆಮ್ಮ हन्नी पंद्यान सलवलिंत म्हण ओपून घेवन काल म्हाका खोटला आपणवरनो 2 मसाला दोस घेवन दिलींती आनी केदनाय तशी उल्लो नगो मारे ती आयकूचे दायना म्हणू बिल्लल म्हणकी करतसिली ती म्हाका हास म्हणला हासू तेच येवचून हसतसील हांव. हो होईवे तुगल कॉम्पिटिशन प्रबंधल्वेनी हाँ ಹಂಕ ಕಡ್ಕಡೇರಿ ಭಯಂಕರ ತಸಿಲ್ಕೆ ಹಾವ ತೆಕಡ್ ದಿಕ್ಕಚ್ಚೆ ನೀ ಹೆಕ್ಕಡ್ ದಿಕ್ಕಚ್ಚೆ ಪ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಂಡು ಉಲ್ಲನು ಕೈ ಅಶೀಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ असते की म्हणू. हो होईवे एक मसाला दसे खातीर कॉम्पिटिशन नाकोचून 2 मसाला दस घेतले नवे सूपर गोत सूपर सोय आता खंयच्या कंतितस तू हाव हंಗ ಇಲ್ತೆದ್ನಾ ಚಿಕೆ ಚಡ್ತೇಚಿ ಸೋಯ್ ಕಂತಂದು ದಿವ್ಚೆ ಹೊನ್ನಿತೆ ಫ್ರಿಜರ್ ಅಂದವರ್ತ ಪಾಯಿಗೆ ದತ್ನವೆ पाय पाप तिक चिके काम उणी दत्नवे म्हणून आणि ಇದಲ್ಲ अनेक चूर अस्तितलेची कांतुनु हावनी घरा वत्ता. अय्यो देवा आमगेल वनमलाल वेरी तू कितले मोगस मुगो खंचे जन्मंतू तू तिगेल बहिणी धावन असेल की म्हणून ह्या जन्मंतू ह्या रूपर तू तिक सहाय करत पडे मक्कंतू भारी खुशी दल्पुता देव तुक चांग करो. हाव सानस्तनाची मिगेल अम्म गेल्ले ಹೊಳೆಮ್ಮ हाव चिके प्रायकाला केतना मिगेल आनु इसरलं मागीर मिगेल अण्णन म्हाका ಹೊರಡಿಕ್ केले म्हळ्यार मिगेल हन्नियेक म्हाका पळयल्या रे ती तितलेंची हिकेक वग्गी घरा दुखून भायर घालका म्हणू कोणकी सांगील सोयरीक म्हाकशी मुखारी पळयनाशी अण्ण सांगून अंतू म्हाकेक ಹೊರಡಿಕ್ कोन्नू घरा दुखून भायर घाल्ली. मिगेल माय मात्र भारी म्हणल्यार भारी चांग आशिल्लींती तांणी म्हाका अम्माय हय माय हय तितली चंद कोण पळोवंक घेतलींती नाल्यार विधी तई वरे म्हाका मोस जाल ಹೊಳೆಮ್ಮ हार्ट फेल जावन माई गेल्लींती. मिगेल बमणाक तिळवळीक चिक्की उणे चिक्कीने सम उणे पळोवच्या कनी चंद आसती जाल्यार तिळवळीक भारी उणे वाराक 1-2 खंयपणी काम करता ती आनी बसता ती हाती बागसना आनी तांणी पापात नवे सुमार जन मोस करता ती सम घोळोंक घेवन दुड्डू दीन अशी पेटयता ती नावे 15-20-100 अशी हातार घालून पेटयता ती अर्द मोस करता ती आपणाक मोस जाल्ला वापस निमगू का हें खंयचे तांकां कळना तश म्हणून बारी चांग गुण आसा. 1 रुपये दिला रे मिगेल आतां कहाण दिता ती खंयचे दुरपी आसना तेक म्हाका समाधान. तश जावन हे गांवांत सगळे म्हाका आनी तांकां एक नमून कोण पळयता ती आमकां पळयल कुडले एक नमूने विकार जावन हास्ये व्यंगी कोण उल्लोच पुरा करता ती म्हाका पुरा कळटा तांणी उलोवचें जाल्यार हांव जीवन करका वयनवे ताकाची आयकनातल्या वरी करचें ताका गमन दिवचें ना जाल्यार हंगे येवचें म्हळ्यार म्हाका भारी खुशी ಹೊಳೆಮ್ಮ. ಹೊನ್ನಿ असनवे देवते म्हळ्यार चुकीदायना तितली चांग बालमेनिश्ती म्हाका कितली चंद कोण पळोवंक घेता गो तसवे हां सत्य नाही तितलेची चांग माय माव मात्र एक नमने विचित्राची. हांव मिगेल दुःख पुरा वनमाल हुनीला सांगून घेवचें ती कसने आसली री म्हाका सांगता ती तशें जावन आमगेले एक नमने वटनाट संबंधीक जावच्याक रक्त संबंध जावका म्हूण ना नवे ती खंयकी जन्म आयिल्ली हांव खंयकी जन्म आयिल्ली कशें आमी हे गांवांत ಒಟ್ಟು दल्लींती बब्बयनी पशी चड आसा आमगेल प्रीती. तू उल्लोचे आमगेल विश्वनाथ लगी जगडचे प्रपळून तू भारी सुखारस म्हणले केले तुगेल भितर इतले दुःख आसू छे ऐकतान बेजार दिसता. बेजार कोण घेनाकम्मा आज नाही पायी देव तुक चांग करता तुका चड बाळ दत्तरी तुगेल पूर्ती समस्ये परिहार दत्त गो अम्मा देव चांग करता देवाल वेळ मात्र नंबीक सोडनाका चिक वेळ दोचा पुरो जाल्यार खंडीत तुका चांग दावनू दत्ता. होई ಹೊಳೆಮ್ಮ हांवें तेंची ನಂಬಿಕೆ रस हांगे लगी असल पुरा कॉम्पिटिशन आनी करची कसले म्हळ्यार तांणी चिके कामां वचोन ती म्हणून म्हाका मसाला दोस घेवन दिवका म्हण सांगून 2-3 दीस कामां चमकलीं ती काली पूर्ती दुड्डू म्हाका दिल्लीं ती हांव तांकां होटला आपन वेल म्हणयत तशी कसंकी एकचूर काम आनी करतात नवे म्हण मिगेल मनांत तशें जावन अशें प्रकारचें हांवें आनी कसं म्हळ्यार हे बुंचेर आमकां देवान घाल मागीर आमी जावन वापस वच्चे नज्ज ते देव केद नापयत की तेत वचका थंय ते
दुःख रशे सुख रशे पुरा आमगेल हातान तशें नवे आमकां कसन तें रडता बैस हांसू नाका कोर नाका म्हण कोणें सांगनी नवे हासचें रडचें दोन्ही आमगेले इश्ट तशें जावन हांवें रडचें सोडून हास्याक प्रयत्न करतास प्रयत्न करता करता तेंचे एक नमने अभ्यासी जाला ಕೆಲವು ಜನ घरान तितले कष्ट आसा हिगेले एक तर बंड जीव हसता करता आसता पळय सांचेडवला पुरा लढाई मारता म्हणून म्हाका व्यंगी कोण उलयता ती ते पुरा मिगेल कान्ना पडता जाल्यार हांव ताजे कडेन गमन दिवत ना इत्याक म्हळ्यारी ते मात ते वेल म्हळ्यारी हांव रडता आसता मागीर जीवन पुर्ती रडता आसता जाता म्हाका ते प्र इश्ट ना हळे मा कितले दीस हें पुंचेर हांव आसतकी तितले दिवस साथ दिताले तितले खुशेर अशे दुसऱ्यांकय खुशेर दवरचे प्रयत्न करचे तुगेल हे चांग मनाक देव तू खंडित चांग करता मा तुवे मिगेल दुवेल म्हणकेची म्हाका वनमाल दुसरे तू दुसरे अम्मा आ दुकुनु तू तू मिगेल दू म्हणू लागता हांव तुका ನೂಲಿನಂತೆ ಸೀರೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಗಳು म्हणतात नवे तशी तशी तुम्ही वनमाल ಹೊನ್ನಿ ಹೊನ್ನೇಕ तितले चांगुण खैंदुक नैल म्हणून हत्त कळ्ळ म्हाका तुमगेला गसी चांगुणाची तिका येयला हां पत्रडे पुरंबळ भायर सरल पळय ಹೊನೆ सोय कांतून दवरला हावनी येता ए राब गो कस्तुरी आणि थोड्या वेळान तू पत्रड शिकता एक मुष्टी जेवण करून वस घरांत कशी तुगेल बामणाक रांदप कोण दवरला मग तू आजी आमगेलोट्टो बैसून जेवण करी जेवण करून वस वतन एक दोन फोडी तुगेल बामणा वेल्लासय नाखोने काल केलेले बिनसा आंबट मस्तस हे पत्रड पळेल म्हळ्यार तांकां बिनसा आंबट ताळे तो गुद्यावना ताकाची ते पुरो सोरो संजवळ येता संज येवन घेवन येता हांव चुडगासन येता आतां हांव वता तांणी ते कसं करता आसत की एक एक पंता बागिलू दरे कोर खंय वत रपता ती चड वेळ सोंड रपच्याकय भंय करता म्हाका येता हांव संज गॅरंटी येता ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎತ್ ನವೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಏನಿ ಮೊಂದಲ್ಲ ತುಕ ಜಂಗಲ್ ತಿರ್ಪಿತ್ ಪಳೆ दायत हळे मा खंडित येता हावनी येता पाप एक नमने जीवन होई गो अम्मा मिगेल एक नमने कष्ट दलरी कस्तुरीला एक नमने कष्ट पापाची कसने पण काम कोण दिता दिल्लल घेऊन होत गो तश म्हणून दुडवा आणि आश काणा कौचक एक चूर आश करता मैरी घरांतो संकट रंधप करनती तिथले रंधपा बग्गे हे ना तिककने इंटरेस्ट ना बाकी काम पडाय चंद कोण करता कसने काम सांगलरी ना म्हण सांगना करता ದುಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡು ದಿವಸ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಒಪ್ಪನ ಪಳೆ ಗೆಯ್ಯನ तसले अपोलोडी करताना खंय वाईला री यज्ञ कसं दिला रेक्चर घेत धरतो आणि अशी पुरा सिंदील कांतिलेले काय हक्का तक्का म्हणून सामान हाण दिता आता खंचक दुड्ಡು घ्या ना गो भारी चांगी गो एक नमने पापाची बम्मून तशी ती पाप कशकीची हसून कोण जीवन करतस हो अम्मा दिरसान मिरसांग काढ होते बाईंच कट्टेरी दवर नाही गो घेऊन येता काय गेले ना कसन कोण घाला की अत्तेता थोडे वेळानंतर वनमाला थोडे पत्रड काणू हंग केळीपानरी निवो जगला गो सम नीवल मगिरी खंचे एक होडतो पंतकी ना एक करडेंकी घालनु सद्यक हम कहीं दवनी पोंदवेरी पेडावण तुगल माय मावाला हत्र दवरल मळरी आणि पत्रड एक चूरू वरेशना पूरा खाली दत्ता मागीर आम खवच कसने आसना कळनवे हे मात तंक दाखव नका अम्मा तच्ची पशी थोडे पत्रड एक ऐदना घालनो ते तंगेल हत्र दवरलर कशी कसन हेड्डीशी उलयत गो तू इतले दिसो तंगेल हत्राक होडोड ऐदन दवरनो आता एक सान ऐदनंतू पत्रड होऊन दवरलरी नुत्रप्तत्वे तन्नी कुरुक्षेत्र युद्ध करतती तच्ची पशी केदनाय ಹೊರ್ಚುವರಿ ಹೋನ್ दवरी हे हिकमती का मक्कनी तुक मात्र कळला पुरो तुगल बमणा काही सांगू नका कळवे चिके पुणी बुद्धन तेसका तू होई गो अम्मा तू सांगचे होई तुक्कू तुगल माइंच मावल हणे भरप गोत्तस नव साहेबिनी रंदब्दल कुडले थोडे कांडवरी तंग प्रवाण दत्तरी हे कांडवरलेल तू आणि चढुवन खवियत हा आता अम्मास म्हणणे अम्मन गावा चमकल मगिरी तू हीच मुकर सुका कळनवे आवसनी दू मेळ हंगा पत्रड करतसत नवे थई जीर मिरे ಒಟ್ಟು दावन कडी करतसती हा जीर मिरे कडी करतसत्वे कोण रे ते हो तुका ಗೊತ್ತಾ ನವೆ ಹೊಳೆಮ ಮಿಗೆಲ್ ಅಮ್ಮಲೆ ಪುಗುರ್ ಮಾಯಿ ನೈ ಪಗ್ರ ಮಾಯಿ मीर माई आयल्या मिगेला नम्मा तारा तिगेल बहिणी मीरा तश दावन तंक हांवें जीर आनी मीर म्हूण नांव दवरला
जीर मीरे वट्ट दलमळरी कळडिदवची गॅरंटी आणि वैकून ट्राय मामस मो मिगेल अज्जा लसूण दडयतस आता तुक पळेल कुडले जीर मीरे कळडी खतखत येता लोशने फण्ण पडत तका आज गम्मत जेवण जीर मीरे कळडी पत्रडे फोडी हो सान मा येईलिंत्वे आईल मकराचारू हा वस्तन तू कसलक भिव कामा मीरा नम कसने उल्लव सम्मत जवाब हांव दिता तू काय भिव नाका होई बापुता तसल जनाका भिवच्या नज समा जवाब देऊ का हे सांगील तिथलं सुलभ नाही गो मा माईंच्या अवतार एक नमन दला रे ತಂಗಲ ಅವತಾರ ಅನೇಕ ನಮನ್ ಗೋ ತಾ ಮಾತ್ರ ಹೊಯ್ಯಿ ಹೊಳೆಮ ಮಿಗೆಲ ನಮ್ಮಲ್ಪಶಿ ವೈಲಿತಿ ಮೀರ ನಮ್ಮ ತೂತಿಗೆಲ ಗುಲ್ಲೆತನ್ ಹುಷಾರು ती कशी असो कसं नाही उरलं व घरा बागला काही मागिरी उरलं चांगेल धर्म हा वचन उरलं नेता